सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या हुनुनीत परबी. भाई म्हाका सांग, तुवें इको फ्रेंडली गणपती केल्लेले आसा मांद्र्यान, म्हणजे तुजे सध्या तूं एक पेंटर आसा आणि एक कलाकार आसा, तर तुज्या मनान कितें विचार आयले की बाबा आपूण इको फ्रेंडली गणपती करप? इको फ्रेंडली गणपती आसा पळय ते लोक खूप पयलींच्यान करत आसा. आता मॉडर्नायझेशन जाल्ल्या कारणान आमी कितें कितें चेंजीस करत आसता भितर. ओके, सो तेच्या खातीर कितें जालां की आता मॉडर्नायझेशन चालू आसा, सो लोक आता पीओपीच्या गणपती कडेन वळटात आनी ते निसर्गाक आमच्या खूप हार्मफूल आसा. म्हणून हांवें कितें विचार केलो की जर हांवूच जर स्वता इको फ्रेंडली गणपती करत जाल्यार म्हाका पळोवन मागीर लोक आनी जे शेजारचे लोक आहा नाजाल्यार आनी म्हाजे फ्रेंड्स जाल्यार मागीर इको फ्रेंडली गणपतीचेर वळटले, फ्रॉम पीओपी टू इको फ्रेंडली गणपती परत असले तशें, म्हणजे आमचे एन्सेस्टर्स करताले तशें. सो हांवें ते 4-5 वर्सां पयलीं ते करपाक स्टार्ट केल्ले इको फ्रेंडली गणपती आमच्याच घरा स्वता पयलीं हांवें स्टार्ट केलो. मागीर 1 वर्स लोकांनी, म्हणजे पयलीं लोक फकाणां उडयतात ते तुमी जाणा की कितें कलर नासलेलो गणपती करता, शास्त्र आसता ते. तशें शास्त्र अशें कांय नासता. शास्त्र हेच आसता की आमी निसर्गाची सारकी पुजा करपाक जाय. सो तेच्या खातीर हांवें पयल्या वर्सा केलें. मागीर नेक्स्ट इयर आनी एकल्यान सांगलो, मागीर तेच्या नेक्स्ट इयर आनी एकलो एड जाले. सो तशें करून आतां टोटल आमचे कडेन 10 लोकांनी इको फ्रेंडली गणपती केला, म्हणजे हांवें तांकां करून दिला 10 लोकांनी. सो तशें इन्क्रीज जायत आसतलें, फुडल्या वर्सा आनी एड जातले तशें. सो ते चिंतून, निसर्गाच्या चिंतून हांवें की इको फ्रेंडली गणपती अशें प्रमोट करपाक स्टार्ट. पण आयज खुबशे जाणां कडेन टायम नासता. खरें म्हटल्यार आयज आमी 21st जनरेशनान रावता, जाल्यार खुबशे जाणां कडेन टायम नासता. तेंचे म्हणणें आसता की बाबा गणपती मुर्तीकारा कडेन दिवया, मुर्ती दिता ते हाडप. तेंचे चॉयस असतात. मागीर ते पीओपी असो किंवा मातीची असो ते हाडटात आणि पूजन करतात. पण तू एक टायम काढून मूर्ती करप, म्हणजे तुजी संकल्पना कितें आसली एकंदर? आता तू म्हटल्या प्रमाणे की लोकांचे लायफ खूप इझी जाला आणि बिझी जाला लायफ, मोर इम्पॉर्टंटली. सो लोक कितें फास्ट मेळटा पळय ते करून सोदतात. सो म्हाजें कितें म्हणणें आहा की तुमचे टायम ना गणपती करपाक, दॅट इज करेक्ट. सो तुमी मुर्तीकार आहा, जे गोवन मुर्तीकार आसा पळय लोकल, तेंच्या कडेन वचून तेंच्या कडल्यान मातयेचो गणपती करून घ्या. म्हणजे पीओपी आता इझी, म्हणजे बाजारात वचून विकतो घेवप इज व्हेरी इझी, पण ते दिसताना इझी दिसता, पण ते इन लॉंग टर्म आमकां हार्मफूल आसता. सो म्हणून आमी मातसो विचार करून, मातसो टायम काडून, चड टायम लागना, 1-अर्दे वर लागता मुर्तीकारा कडेन वचून ताका सांगा बाबा आपल्याक असो गणपती जाय, तो आपणाक जाय तसो गणपती करून दिता. सो हेच करू शकता. बरं, हे मूर्ती करतना आता नॉर्मल मूर्तीकार असता पळय ते आमचे चिकट माती यूज करता पळय, तेच हांवें यूज केला. आणि एका म्हणजे आता गणपती सुकपाक जाय, लायट जावपाक जाय, सो आमी 1 म्हयन्या पयलीं करपाक, 2 म्हयन्या पयलीं करपाक स्टार्ट करता. सो मागीर तसो टायम वयता तसो तो गणपती सुकता आनी मातसो लायट जाता. नाजाल्यार लोकांचें म्हणणें कितें आसता की मातयेचो गणपती जड जाता, तेच्या खातीरूय ते स्विच करता पीओपी. सो हे 1 म्हयन्या पयलीं आमी स्टार्ट करता गणपती करपाक. मागीर एक टायम येयलो, म्हणजे 2-3 दीस पयलीं, 4-5 दीस पयलीं गणपती चतुर्थीच्या पयलीं आमी मागीर ताका सजोवपाक स्टार्ट करता. सो तुमी पळोवंक शकता की आता सजोवपाक आमी डिफरंट मटेरियल यूज केला. म्हणजे आता हो आसा पळय तो लाकडाचो भुसो, नॉर्मल आमी सॉ मशीन थंयच्यान हाडटा आनी तो मागीर हे करता, चाळटा आनी तो बारीक करता हो भुसो. मागीर ही दाळ, तूर दाळ आनी मुगाची दाळ, सो ते दिसपाक मातशें बरें दिसता म्हणून ते आमी तशें यूज करता. मागीर हे भात, आमचे नॉर्मल भात. आनी हे आसा ते बोकोड्योचे प्लांट, म्हणजे आमी ते आबोल्या खातीर ते यूज करता ते. त्याच्या नंतर ही हळदीन आमी भुसो मिक्स केला सो दॅट ते बरे प्रमाणे स्टीक जावचे. आणि हे शंख, आमी दर्यार वचून शंख, वेगवेगळ्या तरेचे शंख हाडटा आनी जे खंयच्या गणपतीक बरे दिसता पळय तशें लायता. आनी हे आमचे नॉर्मल गवत, सो ते कटिंग करून लायल्ले आसा तशें सेल केला. म्हणजे आता रिस्पॉन्स, पयल्या वर्सा मातशी फकाणां केली, पण नेक्स्ट इयरच्यान जेन्ना आमी ते सुशोभीकरण गणपतीचे करपाक गेले तेन्ना लोकांक आवडपाक लागलो, कॉन्सेप्ट आवडपाक लागलो, मूर्ती आवडपाक लागली. ती मूर्ती बाबा डिफरंट दिसता, मोर इम्पॉर्टंटली डिफरंट दिसपाक लागली लोकांक आनी बरी दिसपाक लागली. जे कलर करता ते कॉमन जावपाक लागले. सो तांकां ते थिंकिंगान ते, आनी इवन नेचरची थोडे लोक आसा पळय ते नेचरची काळजी घेवपा खातीर स्विच जाले. आता आमचे कडेन पायगेणी तेंच्यांनी मुर्ती घेतली, डॉक्टर नाडकरनी.
आणि गौरीश सातार्डेकर, शेत वेरेकरांची फॅमिली, आणि अजून पायडकर त्यांची फॅमिली, केरकर त्यांची फॅमिली. या फॅमिलीने आमच्याकडल्यान गणपती ह्या वर्षी घेतले म्हणजे तसे घेतले. सो बाय प्रोफेशन म्हणजे बाय एज्युकेशन हांव मेकॅनिकल इंजिनियर, बट मागीर ते हांवें फील्ड सोडलें अशें म्हणूं शकना. इंजिनियरींग अजून म्हाज्या हितून आसा, हांगान आसा तशी, सो सोडूना तशी इंजिनियरींग. बट एज अ प्रोफेशन हांव आर्टान गेलो. सो हांव स्पीड पेंटींग, सो तशेंच हांवें टीव्ही रियलिटी शोज केल्या, एक MTV कलर्स ऑफ यूथ, देन इंडियाज गॉट टॅलंट, इंडिया के मस्ट कॅलेंडर. सो हांव स्पीड पेंटींग करता ऑन स्टेज. सो इको फ्रेंडली गणपती हांवें करप हेजो उद्देश कितें की हांव ज्या प्लॅटफॉर्मार पावला, सो म्हाजे जे फॉलोवींग आसा, सो ते म्हाका पळोवन मागीर स्वता म्हाका पळोवन तेय इको फ्रेंडलीचेर स्विच जातले म्हणून हांवें तो इको फ्रेंडली ते थिंकींग करून स्टार्ट केले. आनी इवन कितें जालें की 5 वर्सां पयलीं लोक जास्त प्रमाणान प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती हाडटाले, इवन इन गोवा. सो ते मागीर तर तुमी जे खंय गणपती बुडयता पळय थंय वचून पळयशात जाल्यार ती आतां 5 दिसाचो गणपती बुडलो, नेक्स्ट डे आतां आमी ते बरे थाटामाटात गणपती विसर्जन करता, म्हणजे बँड लावन हे लावन ते लावन बरें ताका पुजता, 5 दीस पुजता, मागीर विसर्जन करता. मागीर कोण पळयना की गणपतीचें कितें जालां तें. सो जे POPचे गणपती आसता पळय ते सारखे विसर्जन विरगळना. सो तेंचे एक हात तुटलेले आसता, तोंड तुटलेले आसता, आनी ती जर तुमी पळयशात जाल्यार तुमकां तें अशें बरें दिसचें ना की आमी आतां 5 दीस ताका सारको पुजता, देव पुजता, आनी नेक्स्ट डे आमी कशें कितें उडयता भशेन उडयता. सो ते आमी 5 दीस पुजता, तांकां बरें थाटामाटात पुजता, बरी पुजा करता, भजन हाडटा, हे करता ते करता, सगळें करता आमी. पूण जेन्ना आमी बुडयता नेक्स्ट डे तुमी तेंची परिस्थिती पळोवशात जाल्यार तुमकां ती मागीर बरी स्वताक बरी दिसपाक जायना. सो तेच हांवें पळयलें की जळी गणपतीचे तकले, हात बी सगळे पडलेले आसता अशेंच. प्लस अजून डिसएडवांटेज म्हटल्यार की आमी निसर्गाक हानी करता. जे विसर्जन करता पळय थंयसर वॉटर पोल्यूट जाता सगळें, त्या कारणान तेतूंतले सगळें आतां आमी तें उदक पिवूं शकना. पॉयंट नंबर 1 की उदक ते पिवूं शकना, पण ते जीवन आसा भितर, नुस्तें आसता आनी कसले आसता ते, म्हणजे आतां एनिमल्स आसता वेगवेगळे ते पाणी पिता, ते आमी पिवूं शकना. आनी परत ते नुस्त्यांक बी सगळें हानी ती, परत आमी तेच नुस्तें आमी खाता. सो आमकां प्लस सो आतां मनीस कितें आसा पळय आपलो विचार करता स्वताचो, मनीस सेल्फीश म्हणूं शकता, आमी सेल्फीश सगळे. सो तुमी आतां विचार करता स्वताचोच विचार करा की बाबा तुमी हे केलें जाल्यार इन लॉंग टर्म ती तुमकांच परत अशें रावंड सर्कल जावन तुमकांच हानी जातली. सो आतां नुस्तें आमी तेच खाता, सो परत तेच आमकां हानी, परत ते उदकाची हानी, ते पॉयझनस उदक आमी पिता. सो आपलो हेल्थाचो विचार करून लोकांनी आपलो विचार करता, लोकांक आपल्या हेल्थाचो विचार करून गणपती इको फ्रेंडली करपाचो. आनी जास्त जास्त आमी आतां सजावट करता, सो प्लास्टीक नाजाल्यार आनी कितें आर्टिफिशियल मटेरियल आसा पळय ते जास्तीत जास्त कमी करा. हांव म्हणना की आतां गम आनी बाकीचे गोश्टी यूज करचेच पडटले, कित्याक दवरपाक जाय. मॉडर्नायझेशन इज नेसेसरी, बट अशें की हे तेचो करूंकूच जाय अशें ना. सो आमी जास्तीत जास्त कमी करून की ह्याच वर्सा अशें कमी जातलें अशें ना, की हळूहळू कमी जातले. सगळे प्रोसेस आसता पळय ते हळूहळू चेंज जाता. सो हळूहळू आमी प्रोसेसचो म्हणजे प्लास्टीकचो यूज कमी करून, इवन आमी फटाके नाजाल्यार फायरवर्क्स यूज करतात ते सुद्दां आमी हळूहळू कमी करूं शकता. इट इज नॉट नेसेसिटी ना की फटाके यूज करूंकूच जाय म्हणून. ते अशें शास्त्र बेसता तशें कांय ना की आपण पुजा केली आपण मराणे लावकूच जाय, तशें गरजूच ना तशी. सो आमी ते कमी करूं शकता. हे सगळे गोश्टी आहा पळय ते हळूहळू कमी जातले. इवन आतां सडनली हांवें आतां ह्याच वर्सा म्हटलें नेक्स्ट इयर सगळेच लोक इको फ्रेंडली गणपती करचे ना, दॅट इज नॉट नेसेसरी. तुमी मातयेचो गणपती करा, हें म्हजें म्हणणें आसा. सो हळूहळू कमी जातले ते कितें जावपाचें आसा ते चेंजीस. आनी गणेश चतुर्थी म्हणजे आमी निसर्गाची पुजा करता. आतां आमी माटी बिटी सगळे यूज करता पळय ते सगळे निसर्गाच्यान येता आनी ह्याच सिजनान येता. सो आमी निसर्गाची पुजा करता आनी ती सारकी करपाक जाय आनी ताका कन्जर्व करपाचो ट्राय करपाक जाय, सो दॅट आमचे फ्युचर जनरेशन जे येतले पळय तांकां हे सगळे पळोवपाक मेळटले. नाजाल्यार फ्युचर जनरेशनान आमी आतां प्लास्टीकची फळां बी लावची पडटली आमकां जर आमी निसर्गाची हे करना जाल्यार. सो म्हाजो मेसेज एकूच आहा की तुमी ट्राय टू रिड्यूस, म्हणजे ते जे कितें आर्टिफिशियल मटेरियल आहा ते ट्राय टू रिड्यूस करा सगळे. आनी गणेश चतुर्थी अशी मजेन हे करत, कित्याक प्रसन्न वातावरण आसा सगळे कडेन. 5 दीस सगळे सारखे प्रसन्न आसतात. 6व्या दिसा सगळ्याक आमी पळयता प्लास्टीक पोल्युशन,
पीओपीचे गणपती पडला तर तशें जावपाक जायना. सो आमी आतां 5 दीस करता पळय ते फुडें तशेंच कंटिन्यू करा. 6व्या दिसा ते बरें दिसपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.